आता 20 वर्सां म्हाका पेडणे तालुक्या 20-22 वर्सां लग्नाक जाली आणि आमची कायमची शेतां आणि कामाक धंद्याक कोण ना. घरात तीग जाण तीर आमचे आसले पण सगळे घरातच आहो. कोण कामाक ना आणि कोण कामाक कोणच लावंक बघिना. कितके फावटी गेले आणि आता आम्ही सेपरेट असली तरी आमकां मातशी शेती येयली ती आमकां जायीच न्हू. तुम्ही 4 रोड काडटाल्या वयला घेतल्या सकयल्या काय केल्या तुम्ही अख्ख्यो काजी वयथत. आमकां कांयच ना न्हू. आमी जगपाचो कसा सांगूया. तेजेर आमी पेज जेयतू दोगांय घरा कडेन काम ना धंदो ना. कोणचा असला तर आम्ही दिसाड्याक वयतो आणि ती पेज आता 9 महिने कोणचो दिसाडोय नसलो. ह्या रोग कसलो येयलो तो त्याच्या खातीर म्हणजे काय ती पेज आम्ही निवड जेयलो आणि 22 वर्सां कशे त्रास काढले न्हू. आणि भुरग्यांक आणि म्हाजो झील धाकटो फक्त कॅल्शियम कमी मेळटा ताका डॉक्टरा कडेन व्हरतू. त्योय सा पयशे दितलो आनी कोण दिवचो ना मागीर न्हू. ते असलेले आयले व्हरतू व्हरांक गावतात न्हू. गाडी ना अजून म्हाजो चेडो गाडी अजून घे म्हणटा. मम्मी गाडी घे 12वीक शिकता. आता एक कामा धंद्याक असलेला घेतो आमचा तर सगळाच दर गेला उडला. त्याला काय येताला या सरकारान आमचं किती कापून ह्याला. आम्ही काय करूचा. आमच्या जमनी गेल्यो घरा गेले आम्ही रावाची खुसर. आमकां शेती ती पैसे नाका. आमकां झाडां जायी आमकां जमीन जायी आमकां घरां जायी. मारुतीच्या देवळा कडल्यान थंयच्यान आता दाडाच्या वाडी सुके कुर्णाच्यान हे आता रोड व्हरांक सोदता. आमच्या शेतांसून पयलींच ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट गेल्ले आसा. आयज कॅनल गेला 20 वर्सां जाली. कॅनलाचो आमकां पयशे अजून एक सुद्दां मेळोंक ना. सेकंड थिंग आता क्रीडा नगरी म्हणून बाबू आसगांवकरान क्रीडा नगरी केल्या. क्रीडा नगरीचे अजून 8-10 वर्सां जाली. थंयसर पयसो आमकां अजून ब्लॉक आहा. आणि हो सरकार बळजबरी करता आमच्या लोकांचेर. आता पळोवपाक गेले जाल्यार हो इतलो व्हडलो रस्तो नाका जाय आसलो. शेतकरी सगळे आंदोलन करतात. हेच आमी शेण मळारी पळयले जो उद्रेक जालो. सरकार वाट पळयता की आमी पेडणेकरांनी तोच उद्रेक करपाचो काय. आमकां सांगलेलें आश्वासन दिल्लें जर ते प्रोजेक्टाक एक झाड सुद्दां हंता जाल्यार तुमी आमचेर लेखी कंप्लेंट दियात. आज पर्यंत जे कोण प्रोजेक्ट चलता तेंच्यांनी असली कंप्लेंटी दिवंक ना म्हणून हे प्रकार घडटा. आतां कितें जाता थंय तर ना म्हणपा लागलो. हांगा PI कडेन येयले जाल्यार तो तेच सांगता. म्हणजे आयज आमकां अशें दिसता की हे ऑफिसर आसा आमचो PI दळवी आसा जावं आमचो डेप्युटी कलेक्टर निपाणीकर आसा आमचो मामलेदार आसा हे सरकारी अपॉइंट केल्लेले पोस्ट हे कायम असता. ह्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या सर्विसीची शान राखपाची नागझर आणि पेडणे तालुक्यात जावची न्हू. आज हांगासर सगळे नागझर आणि पेडणे तालुक्यांतल्यान असंख्य आमचे जे मित्र हांगर जमले. हे जमले कारण आमचे 2 मित्र ह्याच पेडणे तालुक्यातले भूमिपुत्र हांकां आज अटक जाल्या. आणि अटक कित्याक तर एखादी फार्स कंप्लेन तेंचेर घातल्या गेली आणि त्याची कंप्लेन क्रॉस कंप्लेनूय जाल्ली आहा पण तेंचेर काही कारवाई झाली ना. पण आयज ज्या पद्दतीन हांगासर जो लोक उठला तो विकास आडवपाक उठोंक ना. ज्या शेतकऱ्यांच्यो जमनी ऑलरेडी पयलीं गेल्ल्यो आसात. ह्याच मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक लागून रोड अलायनमेंट 2008 ते 2010 ह्या दरम्यान केल्लो आणि तो रस्तो हो ह्या लोकांनी आपल्या मनांसून सोडून दिल्लो आणि आपले जे त्या भागातली जी कितें शेतां आसात कितें घरां येतात ही तेंच्यांनी स्थलांतर करून दुसरे कडेन शिफ्ट केल्ली. आज तो रस्तो सोडून सरकार जर अन्य भागाचेर येता आणि 80 मिटर्स आणि ताका नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर करपाक सोदतात. बरं तो नॅशनल हायवे खंय वयता. मोपा पासून तो खंय तरी बाबा तिळारीसून तो बेळगांव बेंगलोर पर्यंत तरी वचपाक जाय. खंय ना तो फक्त मोपा पर्यंत थांबता. बाकीच्या सायटीच्या हेका काजू बागायती अशे तरेन आमी शेती करू. ही शेती ह्या गव्हर्नमेंटान आता ही नष्ट केली. आमी आता खावचे कितें. जे आता आमी लोकांची एक म्हणणे असली की आमी जितेन गांवकर आणि दुसरो चोडणकर हाची सूर्यकांत चोडणकर हांकां बेल आउट करिनासतना तशेंच रावया. मेळावली भाशेन आमी आंदोलन चालू दवरया पूण ते कायद्या वयर आमी कोणूच न्हू. कायद्या प्रमाणे बेल ही घेवचीच पडटा. सो कायद्याक आमी चॅलेंज करिना. आमी बेल आउट ताका करता सध्या. पूण आंदोलन जें आहा शेतकाऱ्यांचें आंदोलन जें आहा हें चालूच उरतलें. तेजे फुडें वचोन जे आमचो एक मंगेश बाकर हाणेन त्या गव्हर्मेंट ऑफिसराचेर जो अडफडकर म्हणून इंजिनियर जो भितर येयल्लो तेंचे प्रॉपर्टीन विदाउट परमिशन ट्रेस पास केल्ले आनी डिमार्केट करतालो गव्हर्मेंट ऑफिसरांक घेवन. ताका तेंच्यांनी आडयला म्हणून ही हेंचेर केस घातलेली आहा. आमी पयलो ताका अरेस्ट कर म्हटलं कित्याक तो विदाउट परमिशन तेंच्यांनी त्या बाकाराचे प्रॉपर्टीन ट्रेस पास केल्ले आहा.
पुलिशेन DYSPन मामलेदार आनी PI आहा हांच्यांनी आमकां हें आश्वासन दिल्लें आहा की टील आमी त्या हितून मॅटरान चवकशी म्हणजे लँड एक्वायर आहा वो ना, सरकारा कडेन डॉक्युमेंटेशन आहा वो ना, हे सगळे ते मागयतले पडताळणी करतले, गरज पडल्यार ते अडफडकाराकूय अरेस्ट करतले इलिगल ट्रेसपासाक, आनी ते मेरेन जे हे ते करी मेरेन त्यांच्या शेतांनी खंयचोच गव्हर्मेंट अधिकारी घुसचो ना हेजी आमी तेंचे कडसून गवाही घेतलेली आहा. जर अधिकारी कोणूच घुसत हे सगळे हे मारपाक डिमार्केट करपाक किंवा बाकीच्या गोष्टींक जाल्यार शेतकाऱ्याच्या परमिशना बगर ते थंय वचोंक शकना, शेतकाऱ्यांनी पुलिशेक कंप्लेंट करपाची हे ठरलेलें आहा. आणि दुसरें म्हणल्यार तेंच्यांनी जे पयलीं आमच्या भुरग्यांचेर जी कंप्लेंट घातलेली सुबोध महाले, सिद्धेश महाले आनी उमेश वरक ती कंप्लेंट तेणी तुरंत आतां फाटी घेता म्हणून सांगलें. FIR विड्रॉ करता.